चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार. लौकिक, किती हा अपडेट्स, व्हॉट्स हॅपनिंग? प्रमोद, सगळ्यात पहिले तुमका आयची पॉझिटिव्ह केसेस सांगता. टोटल 3730 सॅम्पल कलेक्ट केल्ली. तितले 3730 त्याची 3715 सॅम्पल्साचो रिपोर्ट येयला आणि तितून न्यू केसीस 706 सापडले. पॉझिटिव्हिटी रेट जाता 19%. तेजे टोटल जर आता मेरेनची पॉझिटिव्ह केसीस पळयले जाल्यार 1,57,000 पावता आता पर्यंतच्यो केसीस पळयले जाल्यार पॉझिटिव्हिटी रेट आमची क्लियर जावपाची रेट आहा ती 90%, रिकवरी रेट आहा ती 90%. दुसरे प्रमोद मॉर्टेलिटी बुलेटिन येयले, तितून 22 डेथ्स आहा. तितल्यो 16 जीएमसीन जाल्या, एक ऑस्पिसियन जाल्या, 2 साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान जाल्या, एक साऊथ गोवाच्या प्रायव्हेट हॉस्पिटलान जाल्या आणि 2 नॉर्थ गोवाच्या प्रायव्हेट हॉस्पिटलान जाल्ले आसा. आणि या 22 डेथांत एक ब्रॉड डेड, ऑस्पिसियोतली जी केस असली ती ब्रॉड डेड असली आणि 4 विदिन 24 अवर्स. प्रमोद, आणि एक स्टोरी, आम्ही जीएमसी विजिट केल्ली काल, आयज दोन आम्ही थंय विजिट केल्ली. एक आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी की जीएमसीची जी गार्बेज असता ती गार्बेज, तितून वेगवेगळ्या प्रकारची गार्बेज, एक मेडिकल वेस्ट तितून ते कॉटन यूज करता, मागीर ते कसले पार्ट्स बी काडटा जाल्यार ती मेडिकल गार्बेज, मागीर ते कॅन्टीन जे जेवण सप्लाय करता ती गार्बेज, सगळे प्रकारच्यो ज्यो गार्बेज असता पळय ताका वेगळे वेगळे हे आहा हँडल करपाक. जशें इको क्लीन भितर जीएमसीन क्लीन दवरपाक, सॅनिटायझेशन दवरपाक थंय ते कलेक्शन करून एका स्पॉटाचेर हाडून गार्बेज दवरतात. दुसरे कपड्यांचे आसता ती एक प्रायव्हेट एजन्सी आहा जो ते फक्त कपडे धुवपाचे, तशी वेगवेगळ्यो प्रायव्हेट एजन्सी हाडून ती कामां वांटून दिल्ल्या. पण गार्बेज हँडलिंगाचेर जीएमसीचे कांयच सारखे दिसले ना, कारण सगळे प्रकारची गार्बेज आमी मॉर्ग आहा, मॉर्गाच्या फाटल्यान धडे सकयल जी व्हडलो प्लॉट आहा जीएमसीचोच कंपाऊंडा भितर येता तो, तितूनच तेंचो एक प्लांट आहा जंय स्टीम तयार करता ते कपडे वॉश करपाक, कॉटन बी जळोवपाचे, म्हणजे प्रॉपर सिस्टमान जळोवपाचे तेजो थंय प्लांट आहा. पण तेजे मातसो फुडें गेलो जाल्यार थंय आमकां दिसून येलें की ओपन ग्राउंडार सगळ्या प्रकारची गार्बेज एकेच कडेन घालून त्यो पोतयो ज्यो हितूंतल्यान येता, वार्डांतल्यान ज्यो पॅक जावन येता त्यो तशा तश्यो व्हडून थंय उजो लायलो जाता. आनी तेजो उजो आमकां ती कळ्ळें कित्याक तर तेजो थंयच्या सकल्या वटेच्यान धुंवर वयर येतालो जीएमसीच्या ब्लॉका वटेन. सो तो धुंवर ट्रॅक करीत आमी गेले तेन्ना आमकां तेंच्या स्पॉटार पावले जाल्यार पयले सगळे म्हणजे तितून इंजेक्शन्स आसली, इंजेक्शन जे बॉटल इन लिक्वीड आसता इंजेक्शनाचे त्यो बॉटल्स आसल्यो, कोणाक प्लास्टर घातलेलो तो काडला, तो थंय घातला. सोडेक्सोच्यो ज्यो पेशंटांक जेवण सप्लाय जाता त्यो प्लेटी आसता तेंच्यो हेच्यो जेवणाच्यो, त्यो प्लेटी जेवण भितर आहा ते तशेंच उज्यान घातला. ह्यो म्हणजे सगळे प्रकारचे जीएमसीचे वेस्ट आहा पळय न्हू ते थंय एके स्पॉटाचेर आहा आणि थंय जळप जाला. म्हणजे आमी पावले तेन्ना तो उजो घातलेलो, उजो पेट्टालो थंय, धुंवर तेजो वयर वयतालो. आतां गार्बेज आमी फायंड आवट केलें की थोडी प्रकारची गार्बेज आहा ती सीसीपी हँडल करता, जरी ती जीएमसी पंचायत एरियेन पडली तर सीसीपी कडेन जबाबदारी आहा. पण सीसीपीन थंयची गार्बेज तांकां थंयच त्या स्पॉटाचेर जागो दिला ट्रीट करपाक अशें आमकां कळ्ळें. पण ट्रीट ते कशे पद्दतीन जीएमसीन करताले ते आमी ते प्रत्यक्ष पयलें की ते अक्षरशः ओपन ग्राउंडाचेर ते उजो घालता गार्बेजीक. आय थिंक व्हेरी व्हेरी क्रुशल आणि इम्पॉर्टंट अपडेट लौकिक.